नमस्कार, हांवें नांव अमय नाटेकर. स्वराज गोमंतक संघटनातर्फे आयज आमी प्रेस आपयल्ली आसा. प्रेस आपोवपाचो उद्देश एकूच की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की येता ती शिवजयंतीची तिथी प्रमाणे स्वराज गोमंतक वार्षिक प्रदर्शन साजरी करता. ही आमची 9वे वर्स रॅलीची आसा आनी आमी मोठे संख्येन ही रॅली करपाचे प्रयत्न आमचे दर वर्सा चालू आसा. तशेंच ह्या वर्सा आमी वेगवेगळे कार्यक्रम दवरलेले आसा आनी हेची फुडली म्हायती बद्दल हांव मागता सिद्धार्थ मांद्रेकरा कडेन, जे आमचे अध्यक्ष आहात ताका फुडली म्हायती दिवं. जय शिवराय. सिद्धार्थ मांद्रेकर, स्वराज गोमंतकाचो अध्यक्ष. आयज तुमचे फुड्यान म्हणजे फाल्यांची सोमारा दीस 17 मार्चाक जी शिवजयंतीची रॅली जावपाची आसा तेची सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर आमी आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. सगळ्यांत पयलीं प्रेसाचे धन्यवाद करता की तेंच्यांनी जे वर्सां आमकां जो सपोर्ट करतात, आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमान आमकां सपोर्ट करतात, तेंचे मना पासून आभार मानता आनी आमच्या फाटल्यान सतत अशें उबे रावल्या बद्दल आनीक मनापासून आभार मानता. ही जी स्वराज गोमंतकाची रॅली आसा आमची, ही ह्या वर्सा 9वी रॅली आसा. सुरवातीक आमी जेन्ना रॅली 2-3 वर्सां केली तेन्ना आमकां खूब डिफिकल्टीज फेस जाताल्यो लोकांक आपोवपाचे बी, पूण आतां आमच्या वांगडा खुबशे लोक, खुबशे संघटना जोडले गेल्यो आनी आतां ही भव्य रॅली जी आसा, जी म्हापशा शहरांचो एक प्रमुख आकर्शण कसो, वर्साचो एक प्रमुख सण कसो साजरो जाता. आमची ही रॅली अंदू वार्षिक पद्दती प्रमाणे बोडगेश्वर मंदिरा कडसून सुरवात जातली. बोडगेश्वर मंदिरा कडेन आमी ल्हान भुरग्यां खातीर वेशभूषा स्पर्धा करिना, पूण जे भुरगे आमचे वेशभूषा करून येतले तेंच्या खातीर एक शिवाजी महाराजाची मुर्ती तांकां भेट म्हणून आमी दितले. हेचो मेन उद्देश आमचो गेली 4 वर्सां जाली आमी हो कार्यक्रम राबयता की ल्हान भुरग्यां मदीं महाराजा बद्दल आकर्शण आनी प्रेम जागृत जावपा खातीर. तशेंच दुसरे सायडीकसून आमी अंदू रूट मातसो चेंज केला. सो जेन्ना आमी बोडगेश्वर मंदिरा कडसून स्टार्ट जातले तेन्ना पणजे सायडीक एक्झीट करून म्हापसा मरोड रस्त्या वयरसून जे जाग्यार आमची काळंगांची बी शॉपां आसात त्या रस्त्यार आमी स्ट्रेट वचून पोशाक आसा थंयसर, थंयसून फिश मार्केट, बार्देस बाजार क्रॉस करून नंदादीप बँके कडेन आमी लेफ्ट सायडीक वचून दरवाटे कडेन ज्या जाग्यार आमचे सार्वजनीक गणेश पुजन जाता थंयसर आमी एक ढोल ताशाचो परफॉर्मन्स जातलो आमचो आनी तेची आमची रॅलीची सांगाता टॅक्सी स्टँडार जातली. टॅक्सी स्टँडाचेर आमी अंदू एक ल्हानसो कार्यक्रम दवरला. तितून एक 15 ते 20 मिनटाचे नाटक आसतले, नाटकुले आसतले, जितून अफजल खानाचो वध दाखयतले. तशेंच आमचो एक म्हळ्याचो ल्हान भुरग्यांचो ग्रूप आसा जे भावगितांचो आनी भक्तिगितांचो प्रोग्राम सादर करतले आनी तेच्या उपरांत रॅलीची सांगाता जातली थंयसर. आनी जे आमचे ढोल पथक आसा ते ह्या वर्सा आमी रत्नागिरीसून आपयला. तेंचे ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स आमच्या वांगडा आसतले ढोल आनी ताशा घेवन. टायमिंग कसो कितें? हय, आमी 3 ते 3:30 म्हणसर आमी फेटे बांदपाक मंदिरा कडेन, बोडगेश्वर मंदिरा कडेन स्टार्ट करतले. कित्याक वर्सा एक 1000 पेक्षा चड लोकांचे सहभाग असल्या कारणान फेटे बांदप बी मातशे टायम कन्झ्युमींग जाता. सो त्या खातीर आमी 3:30 म्हणसर फेटे बांदून स्टार्ट करतले आनी मॅक्सिमम 5:30 म्हणसर आमची रॅली बोडगेश्वर मंदिरा वचून भायर सरतले, फ्लॅग ऑफ जातली. ह्या वर्सा फ्लॅग ऑफा खातीर आमी बजरंग दलाचे गोवा प्रमुख विराज देसाय हांकां आमंत्रण दिल्लें आसा आनी ते आमच्या मदीं एक 5:45-5 म्हणसर पावतले. आमचे म्हापशेचे आमदार श्री जोशुआ सुद्दां आसतले आमच्या वांगडा आनी बाकीचे सगळे कावन्सिलर्स, चेअरपर्सन हेंचे कडेन सुद्दां आमची अपेक्षा आसा की तेंच्यांनी आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लायतल्यो. भाशणां बी तशें कांय ना, कित्याक तो परत टायम कन्झ्युमींग जाता आनी हय, आमकां वर्सा प्रमाणे जे आमचे मान्यवर येतात ते शुभेच्छा दिवपा खातीर जी प्रेस बायट्स बी घेतात ते आसतलेच. पयलीं एक मेन उद्देश आसलो आमचे संस्थापक स्वर्गीय मनोज वाळके हेंच्यांनी ज्योतिबा फुले आनी लोकमान्य टिळकान जी प्रथा स्टार्ट केली शिवजयंती साजरी करपा खातीर, जेन्ना ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट
लढाई स्टार्ट केली तेन्ना युवकां म्हणजे युवा वर्गामध्ये ती एक फुर्ती निर्माण करपा खातीर आनी राष्ट्रप्रेम निर्माण करपा खातीर शिवजयंती साजरी करपाक गेली आनी थंयसून ही प्रथा जी चालूच आसा आनी खरेंच आमी ह्या फाटल्यान वर्सांक पळयलां की आमी सुद्दां खुबश्या प्रमाणान युवकांक शिवाजी महाराज बद्दल जे प्रेम आनी आकर्शण आनी जी तेंच्या पासून स्फूर्ती मेळोवंक जाय ती आमी बऱ्या प्रमाणात तेंच्या मदीं पावयल्ली आसा. जो रॅलीचो मार्ग आसा पळय तो चेंज करपाक कारण कितें? आमची रॅली पयली बोडगेश्वर मंदिरा कडसून भायर सरून कलंगूट म्हापसा रोडांसून भायर सरताली. थंयसर खुबशे लोकांची कितें जातालें ट्रॅफिका खातीरूय मातसो इश्यू जातालो आनी रोड नॅरो आसल्या कारणान मातशे आनीक लोकांक त्रास जाताले. तशेंच मेन मुद्दो येवपाचो कितें की आमच्या वांगडा जी म्हापसा वेपारी संघटना आसा सगळे आमचे म्हापशा मार्केट सगळ्यांक परिचीत आसा. डिफरंट सेक्शन्स आसात आमच्या म्हापशा मार्केटान. वेजिटेबल मार्केट आसा, फिश मार्केट आसा, गोल्ड मार्केट आसा, कपड्यांचे मार्केट सेपरेट आसा, मातयेच्या मडक्यांचे मार्केट सेपरेट आसा. हे सगळे लोक आमच्या मदीं आमच्या ग्रुपान सहभागी आसात आनी तेंची एक मागणी आसली की खुबश्या कारणान कितें जाता आमी आमची जी रॅलीचो रूट आसलो तो मार्केटाच्या सारको ऑपोजीट सायडीक आसलो. सो तेंची एक रिक्वेस्टूय आसली आनी एक सजेशन आसलें. सो तेचेर मुद्दम आमी अभ्यास करून आनी थंयसरल्या लोकांक विश्वासान घेवन आमी हो मार्ग चेंज केलो. हांव रुपेश राव, जय शिवराय. स्वराज गोमंतक तर्फे तुमचे आभार मानता की इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आनी पत्रकार आमच्या बद्दल माहिती दिताले गोंयभर आमच्या यात्रे बद्दल. सो हे कंक्लूड करतना स्वराज गोमंतका बद्दल तुमकां सांगूंक सोदता. स्वराज गोमंतक हो लास्ट 9 वर्सां झडटा हिंदुत्व आनी सनातन धर्म तांकां एकत्रीत करपाक आनी जे हिंदू धर्माचेर किंवा तेंच्या बांदवांचेर जो प्रसंग येता तेंच्या फाटीं रावन पाठिंबा दिवन तांकां सपोर्ट करपाक. सो स्वराज धर्म जो आसा आमची स्वराज गोमंतक संघटना जी आसा ती फक्त म्हापशेकार किंवा गोंयकारांक इतल्याच भितून सीमित जाल्लेली ना. तितून आतां गुजराती समाज, मराठी समाज किंवा मारवाडी समाज अशा सबंद भारतभर देशाचे सगळे हिंदू एकत्रित जाल्लेले आसा आनी तोच आमचो कॉन्सेप्ट आसा की सगळे एकत्र येवपाचे. सो सगळ्यांक आमंत्रीत करता हांव की आमच्या यात्रेक सहभाग घेवन ही यात्रा यशस्वी करपाची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.